प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा माथुवाचो 10वो विसवोर वोड 24 ते 33 पर्यंत। Matthew chapter 10 verses 24 to 33। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। आपले गुरु परोस शीस आणि आपले दोन्या परोस चाकर वर्तोलुई। शीस आपले गुरु सारको आणि चाकर आपले दोन्या सारको जावंक पुरो। घराच्या दोनयांक बेलजुबूल म्हणला जाल्यार ताच्या गोरच्यांक त्या वन ओदीक कितें म्हणची ना? कोणाक भियोवचें? त्या पासत कितेंच दापलेले आसा ते उक्ते जायनासतना उरचें ना, आनी लिपलेले आसा ते कोण नासतना उरचें ना देखून तांकां भियेनाका। हांव तुमकां काडुकांत सांगता ते तुमी दिसा उजवाडाक सांगात, आनी कानांत फुटफुटलेले तुमी आयकोला ते पातसार थावन पुरगोड करात। कुडीचो जीव काडटात पूण जीव प्राणाचो नाश करूंक जायना तांकां भियेनाका। पूण एमकोडांत कूड आनी जीव प्राणाचो एकाच फाराक नाश करूंक शक्ती आसा ताका ओदीक भिया। एका आसारियोनाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतले एकूय तुमच्या बापाचे हुकुमे विरेत भूंय पडना। तुमच्या तोकलेचे केस पर्यंत सगळे मेजलेले आसा, म्हणटोच तुमी भियेनाकात। शेरकांच्या बिऱ्या परस तुमी ओदीक व्हरती। क्रिस्ताक मानून घेवप वो नाकारप। ह्या पासत कोणी म्हाका मनशां हुजीर ओळखून घेतीत जाल्यार तुमकां स्वर्गार आसतो म्हज्या बापा हुजीर हांवूय ओळखून घेतलो। पूण मनशां हुजीर कोणी म्हाका ओळखून घेना जातीत तर तांकां स्वर्गार आसतो म्हज्या बापा हुजीर हांवूय ओळखून घेवचो ना। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जे शुवर्तमान आमी वाचलां तातूंत जेजू आमकां खूब वस्तू सांगता। एक तर आमकां शिसा वयर शिकवण दिता, ताज्या उपरांत तो आमकां सांगता कोणाक आमी भिवूंक जाय ताजे वयर शिकवण दिता, आनी ताज्या उपरांत तो आमकां क्रिस्ताक मानून घेवपाक वो नाकारपाक ताजे वरवीं शिकवण दिता। म्हणटच ताजेर आमी ह्या 32 आनी 33 वळेर आमचो नियाळ करुया। जेजू कितें म्हणटा आयज? तो म्हणटा ह्या पासत कोणूय म्हाका मनशां हुजीर ओळखून घेतीत जाल्यार तांकां स्वर्गार आसतो म्हज्या बापा हुजीर हांवूय ओळखून घेतलो। पूण मनशां हुजीर कोणूय म्हाका ओळखून घेना जातीत तर तांकां स्वर्गार आसतो म्हज्या बापा हुजीर हांवूय ओळखून घेवचो ना। भाव भयणीनो, ही उतरां जी जेजून आयज आमकां शुवर्तमानांत सांगल्या हाचेर आमी बारीक नियाळ केलो जाल्यार जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता? तो सांगूंक सोदता की मनशां हुजीर म्हणजे दुसऱ्या हुजीर फकत इगोर्जेन न्हय, जेन्ना आमी आमच्या घरान मागणे कोत्ता, तेर्स कोत्ता, आमी इगोर्जेन मिसाक वेता, आमी इगोर्जेच्या 4 वण्टी भितर आमी आसता आनी भितर मागणे कोत्ता, थंयसर आमच्यान हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जेजूक आर्गां, मोहिमा तुका, सगळे मागणे आमच्यान करूंक जाता। जेजू आयज कितें सांगता? तो म्हणटा जो कोण सगळ्या हुजीर ऑन भावार्थी क्रिस्तांव आसत क्रिस्तांव ना जरी जाल्यार तांचे वजीर जेन्ना तो म्हणटा की हांव खरो क्रिस्तांव, हांव भावार्थी, म्हाका हांवें जेजूक म्हजो सोमी दिवन सरवंडार मारला, हांव ताजे बरोबर एक आसा, म्हजे बरोबर पवित्र आत्मा आहा, हांव म्हणना तुमकां वचून सगळ्यांक सांगूंक जाय, पूण हांव म्हणटा जेन्ना हो वेळ येता की आमी आतां संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलोना, म्हाका ह्या संवसाराच्या चाली प्रमाणे चलोंक नाका, हांव फकत जेजूचो म्हाका एक देव ना, वो देव ना, तो देव ना, म्हाजे कडेन 100,000 देव ना, म्हजे कडेन एकूच देव आहा, ताचें नांव जेजू। जेजू म्हणटा जो कोण सगळे वजीर म्हणटा की हांव तो की आमी ताजी आनी तो म्हणटा कितें करतलो आमकां? तो म्हणटा हांव तांकां म्हज्या सुर्गीच्या बापा वजीर हांव तांकां ओळखून घेतलो। भाव भयणीनो, कितले पाटी आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा, आमकां वो चान्स मेळटा की आमच्यान दुसऱ्यांक जेजू वयर कितें खबर दिवंक जाता। कितले पाटी आमी जेन्ना ह्या संवसारांत आमी आमच्या कामाचेर, ऑफिसांनी, इस्कॉलांनी,
आमी सुपर मार्केटान हान बाजारान वेता आमी कितले फाटी ह्या संवसाराचो लोक जो अजून जेजू वळखना तांची चाल तांची उतरां तांच्यो कोन्यो देवाच्या उतराचेर आड असतात सगळोच लोक पूण आमी जेन्ना क्रिस्तांव आमचो स्वभाव आमची उतरां ह्या भाशेन जावपाची न्हय कित्याक बाबणो जेन्ना संवसाराचो लोक एका रिती प्रमाणे चलता आनी आमी ताजे भाशेन तेच भाशेन आमी चलता कितें घडटा बाबणो आतां आमी त्या त्या लोकां भाशेन आमी अनभावार्थी भाशेन आमी वागता आनी आतां आमी जेजूचे पाटलादर म्हणून आमी कोणाक दाखयना एक तर आमी जेजूची म्हणून आमी कोणाक सांगिना कित्याक आमी ओगी रावता वो आमी म्हणटा आमकां कांय पडोंक ना आनी आमी उतरां कांय उलयना वो आमी तेंचर कितें करूंक जाय तें बरें करूंक जाय तें आमी करूंक वावून ना म्हणटच भाव भयणीनो जेजू म्हणटा आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा फकत इगर्जेन न्हय फकत आमच्या घरान न्हय की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया केलो पूण आमी खंयसरूय आसूं मनशा मदें आसूं लोकांनी आमकां पळोवन आमची उतरां आयकोन तांकां कळोन येवंक जाय की जेजू आमचें सगळें आसा पवित्र आत्मा आमचें सगळें आसा की आमी जावन आसा पाटलादार जेजूची तातूंत बाब भयणीनो ह्या संवसाराक जो आजून जेजू वळखना जेजून आमचे बसत कितें केलां जेजून आपलें रगत वारयलां जेजून आमकां सोर्ग उक्तो केला ही सगळी बरी खबर लोकांक कशी कळटली इतलो लोक जो आपूण क्रिस्तांव म्हणटा इगर्जेक वेता मिसाक कोत्ता मागणे कोत्ता तेर्स कोत्ता नवेनां कोत्ता पूण आजून पासून जे जेजू सांगता की आमी जावंक जाय घोवायकी आमी जावंक जाय ताजे घोवायकी कित्याक आमच्या घोवायकी वरवीं लोक जो आजून जेजू वळखना त्या लोकांक आमच्यान जेजू दिवंक जाता तांकां आमच्या जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता आनी तेन्ना जेजू म्हणटा म्हज्या सर्गीच्या बापा उजेर हांवूय ताका ओळखून घेतलो ना तर हांव ताका नाकारतलो आयज बाब भयणीनो आमी खेरीत भाशेन ह्या उतरांचेर आमी चत्राय धरया ह्या नियाळ करुया आनी पळोवया आमच्या जिवितांत खरेपणी आमी जेजूक आमी खरेपणी ताका ताजी घोवायकी दिता आमी क्रिस्तांव म्हणून आमी दुसऱ्यांक आमच्या कोन्या वरवीं आमच्या उतरांनी आमी दाखयता काय हो आमी संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता आनी कोणाकूच ही बरी खबर दिवपाक आमी वावून ना तर आयजतान हे आमी चुत्रायेन धरुया जेन्ना आमी खरेपणी मानता की आमी जेजूच्या पाटलादार पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा आमच्या उतरांनी आमच्या कोन्यांनी दुसऱ्यांक दाखोवया आनी खरेपणी आमचो जेजू सर्गीच्या बाबा वजीर आमकांय ओळखून घेतलो फकत आतांच न्हय पूण सासणाच्या सासणान आमी ताचे बरोबर सासणाचें सूख भोगूंक पावतले हे आमी केल्या उपरांत हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा